जेबी क्लेमेंट आमचो माजी नगराध्यक्ष ते रस्तो सोंपता तेजे घरा तेज्या नांवान रस्त्याक नांव दिल्लें आहा. माजी नगराध्यक्ष फाटी आमी बाबू देवकाराचें नांव घातलां त्या रस्त्याक खुशीच्या रस्त्याक तसो तो रस्तो जेबी क्लेमेंटाच्या नांवान आमचे उल्लेख केला. आनी हेजें कावन्सील रेजोल्यूशन मागून केलां हांवें बेश्टीच नांवां घाली ना. कावन्सिलान रेजोल्यूशन पास जावपा जाय आनी मागीर रस्त्याक नांवां येवपा जाय. एक आमच्या वडिलांची याद ती जे वडील आमचे पयलीं नगरपालिकान मारले तांची याद ती लोकप्रतिनिधी ते. आमी जेबी क्लेमेंट बाब डिसोजा तेज्या रस्त्याक नांव दिल्लें आसा. तेजो ह्या वाड्यार खूब वांटो आहा. ज्या टायमार तांबडे रस्ते आसले मातयेचे ते डांबरी करपाक तेणी केल्ले. उदकाच्यो लायनी हाडल्यो, पायपलायन लायन हाडल्यो, परत खांबे खंय नासले लायट थंय लायटी हाडल्यो. आनी ज्या मनशान वाड्याक सगळें सांबाळून घेतलेलो त्या मनशाक याद काडपाक लागून आमी एक नांव दिवपाचें आमी ठरयलें. आनी ताका लागून हांवें रेजोल्यूशन घेतलें म्युनिसिपालिटीन आनी तें नांव दिवपाक आयज इनॉग्रेशन केलें.